दिवचल तालुक्यांतल्या कारापूर गावात भर लोकवस्तीन सध्या कोयराची समस्या गंभीर झाल्या। पंचायतीचे पोणे इमारती कडेन भर रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला। अजापाची गजाल म्हळ्यार पंचायतीनूच हो कोयर डंप केला अशी माहिती मेळ्ळ्या। पंचायतीच्या ह्या घाळपणाचो मात लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। न्यू बिल्डिंग बांधपा जाय म्हणून आपली ओल्ड पंचायत मोडली, बिल्डिंग मोडली आणि नवीन बांधतात। पण तो कचरो आसा तो अजून थंयच आसा। तो कचऱ्याक इंजन कांयच करूंक ना। तो कितकेशे दीस तो कचरो रस्त्यार येता, ते कुत्रे माजरां येतात, तो गोरवां येवन खातात तो पळय। तो तसोच आसा आनी ती घाण सगळ्याक पसरल्या। सांगल्यार सुद्दां तेंचे कडेन अजून शेड जावंक ना तेंची, पण तेंच्यांनी थंय शेड जाल्या म्हणटात। पण असो डंप केल्लो आसा पळय, तुम्ही पळोवंक शकता तो आसा तो। हो तो कोयर खंयसरलो हरशी? हो कोयर न्ही, हो कारापूरचो प्रॉपर कोयर न्हू। हो सगळो कोयर कारापूर तिस्कावला आनी वाठार देवालो तो हाडटात आनी हांगा डंप करतात ते गरजेशिवाय। म्हणजे भायलो कचरो हाडून हांगा डंप करता। सारकें प्रॉपर तेंचे कचऱ्याचें प्रोविजन ना आनी तेजेर कितें तरी एक्शन जावची बेगींतल्या बेगीन आनी त्या लोकांक त्रास जाता ते कमी जावचे। आणि ही रेजिडेन्शियल एरिया आनी ही रेजिडेन्शियल एरिया लोक रावता आमचे हे पळय घर, आमकां थंयसर तो वास मारता अशी घाणी। तेजेर कांय पंचायत कांय लक्ष घेयना, जाल्यार सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष घेवन बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचें। क्लियर आनी हेच्यान फुडें वचून उडयलो जाल्यार ना ना असं हांगा हाडून कशें उडयतले? ही नवीन बिल्डिंग बांदता न्हू, तेंच्यांनी प्रॉपर शेड करपाचें। तेंच्यांनी शेड करपाचें अजून करूंक ना, तसोच हाडून ते आनीक खंय तरी डंप करता। सो हेका प्रॉपर प्रोविजन करचें तेंच्यांनी त्या हेजेर। हांव सद्या कारापूर वाठारांत आसा। म्हाज्या फाटले वाटेन पंचायतीची ओल्ड बिल्डिंग आशिल्ली। ती बिल्डिंग कमकुवत जाल्ल्यान ती मोडल्या। थंय ते सुवातीचेर आतां नवी बिल्डिंग बांदतले। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या पंचायतीचे पोरणे बिल्डिंगी कडेन सद्या कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो आसा आनी ह्या कोयरा मदीं वोलो कोयर व्हडा प्रमाणांत आसा। तो हो कोयर नेमको खंयसून येयलो, कोणें हाडून उडयलो ताचे बद्दल कोणूच कांय उलोवपाक तयार ना। मात थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या कांय दिसाच्यान हो कोयर ह्या रस्त्या कुशीक पडून आसा आनी हो जो कोयर साचला थंय तेकुनूच लोकवस्ती आसा। सद्या हो कोयर कुजून ताच्यो खुट्टांनी पडिल्ल्यो आसा, ताचो कुशीकच्या लोकांक त्रास जाता। मेळिल्ले खबरे प्रमाण पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करून तो कोयर ओल्ड बिल्डिंगी कडेन एक बारीकशी शेड बांदिल्ली, ते शेडीन दवरताले आनी ताचे उपरांत तो कोयर लाखेरेच्या कोयर प्रक्रिया प्लांटाचेर वतालो। मात सद्या हो जो कोयर उडयला तो कारापूर गांवा भायल्यान म्हळ्यार विठ्ठलापूर कारापूर तिस्क वाठारांतलो आसूं येता असो अदमास आसा। मात ह्या कोयराक लागून सद्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरोच त्रास जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।